Just imagine. नमस्कार सगळ्या मिडिया आमच्या भावांक युकार दिता तो वयला न्ही तो ते जो वयला न्हू आयज तुमच्या मुखार पयल्या फावट आमच्या पार्टी घेवन आमी येतात। म्हज्या उजव्या सायडीक बसल्या आमचे पक्षाचे ट्रेजरर आणि वॉर्ड नंबर 17चे नगराध्यक्ष किशोर भाई आमचो बसलेलो आसा आणि ट्रेजरर म्हणजे ट्रेजरर म्हणजे पार्टी सोंपोवपाच्या वाटेर आसूं आणि आमच्या ह्या दाव्या सायडीक बसल्या आमचे माननीय बाउन्सर नांव कितें म्हटलें तुमचें आसूं नांव कितें आसूं मसल्स बरें आहा मिस्टर दारासिंग। सांगपाची गजाल म्हणजे आमी आतां इतले तेंप पळयता की पणजेन कितें चल्लां हें दवरता मातशें एक कॉल म्हाका येत ना कॉल कमी येता पण मोबायल भरपूर जाल्या बरें आमी पळयता पणजे आयज आमी पळयता पणजेन सारके सर्रासपणे गोंयान अख्ख्या गॅमलिंग चलता ब्लॅक मार्केटींग चलता आणि कितें कितें चल्लां आसता आनी अरेस्ट कोणाकूच जायना। हांव मिडियाच्या थ्रू आमचो जो होम मिनिस्टर आहा ताका विचारूंक सोदता की हे कितें चल्लां तुमकां कितें खबर आहा कोणाक कोण पळय जे पळय कितें कितें बडबडटा मिडिया कडेन तांकां जर खबर आहा लेट देम गिव द इन्फॉर्मेशन। आमी कितें कोणाक एजिटेट केला पुलिसीन अमक्याक पॉलिटिकल प्रेशरा खातीर अरेस्ट करून ना बी अशें आहा कोणाक खबर फुडल्या इलेक्शनान पणजेच्यान कोण इलेक्ट जावन येत तो कोणाक खबर आहा नो वन नोज। अरे बाबा इट्स मी या नेक्स्ट इलेक्शन आय एम कंटेस्टिंग अगेन्स्ट मनोहर पर्रीकर फ्रॉम पणजी बिवेर हियर आय कम। आय विल नॉट काव डावन बाय दीस थ्रेट्स हांव आतांच सांगता पण हितून थ्रेट कसले हांव म्हणटा थ्रेट कसले हे म्हाजें डिसिजन आनी हे म्हाजें अनाउन्समेंट भिलो दिसता म्हाका बीजेपीन 25 लाख ऑफर केल्ले फाटी सरपाक हांव ताजेर कॉमेंट करचो ना पण हांव असेंब्लीन वयतलो म्हणजे पावतलोच। और आमी कितें फकाणां करता थंय कांय लोकांक फकाणां करपाचें जाला प्रोग्राम तो म्हाजो प्रोग्राम सेपरेट हा कॉमेडी तो सेपरेट पण म्हाज्या भितर एक बरो एडमिनिस्ट्रेटर आसा कित्याक कांय फायली आसात ज्यो हांव आतां परत ओपन करपाची मागणी करपाचो आसा कांय फायली परत ओपन जावपाक जाय। हांव प्रेशरायज जावचो ना हांव पणजे भर पयशे वाडटलो आनी मागीर 5 वर्सां एसेंब्लीन 100% 5 वर्सां एसेंब्लीन ही वील स्टे इन जेल फॉर नेक्स्ट 5 years जालें पळय कॉन्टेस्ट करता म्हटल्यार भिवपाक सुरू होम मिनिस्टर म्हणून आपले पावर यूज करून आनी आमी नवे कॅन्डिडेट मरे आमकां इश्टा जाता न्ही आमकां दिसता न्ही बाबा रावचें म्हणून इलेक्शनाक हें कितें भिवप आनी आमकां फाटीं सरपाक डेमोक्रेसी कितें रे ही डेमोक्रेसी आतां कितें करपाक अशें भियेतात मरे CM आनी HM आनी CM आसले अशें भिवप आमी आतां कितें म्हणून आतां भयान प्रचार करप आनी हें दीस इज नॉट डन हें कितें आमकां असली नाकाच जालें इलेक्शनाक म्हणून तरूण फुडें सरना म्हणून देशाची ही हालत जाल्या आमकां नाकाच जाल्या जग मार हांव चल्लो। अरे आतां आमी कितें करप रे तो गेलो मरे आतां आमी खंयच्या पार्टीन वचप ते सगळें बरें आहा म्हाजो 3 म्हयन्याचो पेमेंट कोण दितलो पेमेंट जालो रे आतां हांवें कितें करप हांव खंयच्या पार्टीन वचप वच मरे जाय तांकां पण म्हाजो पेमेंट कोण दितलो रे हांव खंय वचो रे तुजो पेमेंट मेळटलो तुका खंयच्यान रे Just imagine. Ishtano, are you ready for the assembly sessions which are slated before Lok Sabha poll? Are you ready? Well, somebody is solid getting ready for assembly session. Assembly session पयली कशें इन्स्पिरेशन घेता पर्रीकराक कसो टॅकल करपाचो स्पिकराक कसो पॅक करपाचो हाचेर इन्स्पिरेशन घेतात काय इंडिपेंडंट MLAs कशें ते पळयात। असेंब्ली सेशन्स बी असेंब्ली म्हणून प्रखर्शान आमच्या दोळ्या मुखार येता तो स्पीकर आणि विजय सरदेसाय हांच्या भितरलें झूज पयलीं स्पीकर विजयाक तू बस करतालो आतां 72 लाखाचें प्रकरण भायर येयलेल्याक विजय स्पीकराक ह्या फावटी असेंब्लीर अशें म्हणीत तू उठ म्हणजे कितें जाता विजय सरदेसाय कितें मागता की स्पीकराचेर 72 लाखाचे एलिगेशन आसा तोवर स्पीकरान त्या खुर्चेर बसचो न्हू अशें एलिगेशन आसा सर बरें आमी लेट्स स्पीक टू द स्पीकर Just imagine.
स्पीकर ऑन कर. स्पीकर सर, तुम्ही स्पीकर न्हू, तुम्ही पहिली सुरवात करा. तुम्ही सांगा, पहिली उलया तुम्ही. फाटल्या कांय दिसांनी फुडें फुडें सांगा सर. हांवें पर्वरी 72 लाखाचो प्लॉट घेतला. हा, तो प्लॉट न्ही दिलीप पर्वळेकराच्या सायडीकूच आसा तो. म्हणजे खबर खरी तर ती. 500 स्क्वेअर मिटराचो. हय हय हय, तेच सांग, मातशें बेगीन सांग. हांवें 72 लाखाचो प्लॉट, 72 लाख रुपया किमतीचो प्लॉट विकत घेतलो. ही गोश्ट खरी आसा. आनी ताजो सोर्स जो आसा तो हांवें तांकां खंयच्यान पयशे हाडिल्ले आसात. 72 लाखय. हय, सांग, खंयच्यान हाडलो तुवें इतलो पयसो? तुवें खंयच्यान हाडलो सर? 72 लाखांतलो प्रत्येक पयसो सर सांगता न्ही सोर्स खंयच्यान ते हाडले ते? Sir, do you want to say that you saved 72 lakh rupiya from your MLA minister salary? सांगतलो हांव योग्य वेळार. भाई आखिर कहना क्या चाहते हो? म्हणजे आता सांगा न्ही सर, 72 लाख खंयच्यान हाडले ते फायनली सांगा न्ही. आतां हांव घेना, आतां घेना न्ही. म्हाका आय एम स्टील ऑन दॅट हें. हांव तितलो हांव हें करिना. मागीर आमकां कित्याक आपयले? आमकां कित्याक टायमपास करपाक आपयले? अरे टायमपास मुवी पळोवपाक जाय, बरो आहा खंय न्हू. मला वेड लागले 72 लाखांचे ऐशे. हितून मरे आमी अशेंच जाले. बरें सर, एक काम करा, तुमी तोंडान सांगू नाका, आमकां फक्त बरोवन दिया हळूच कितें सोर्स कितें ते. तुमी सांगूंक सोदिना कॅमेरा, नो प्रॉब्लेम, बरोवन दिया. करत बरयता. Just imagine. इश्टानो, केन्ना केन्ना अशें जाता. आतां मात वेळ जाला इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स. म्हणजे आमचे पयलीं जे आमी करताले पळय जस्ट इमॅजिन फर्स्ट सिजनान, तितूंतले कांय आठवणी मदीं मदीं काडूंक जाय न्हू. कितें भाई कितें? I'm in the top of the world, yes. This is the latest कोंकणी म्हण invented by वाळपय BJP candidate संतोष हळदणकार. तेणेन अक्षरशः न्हंय व्हांवली. लोकांनी पयशे खावंक ना, लोक पयशे जेयले. लोकांनी पयशे खावंक ना, लोक पयशे जेयले. लोकांनी पयशे खावंक ना, लोक पयशे जेयले. आणि विश्वजितान सुद्धा ऑलमोस्ट तशेंच केला, बट इन द केस ऑफ पर्रीकर. दिस इज विश्वजीत ऑन पर्रीकर बिफोर द मॅच, आय मीन बिफोर द इलेक्शन. आणि बीजेपीन ॲक्च्युली तेंचेकडे विरोधी पक्ष नेतो बरो नॉलेजेबल मनीस आसा. तेणी म्हाका सजेशन दिवंक दी आनी ते सजेशन फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. And this is Vishwajit after winning the match. I mean after winning the by-election. Vishwajit on Parrikar after winning. मनोहर पर्रीकराक हांव सांगूंक सोदता, तूं फक्त 4 वर्सां मुख्यमंत्री आसलो. बाब दिगंबर कामत आयज आसा, फाल्यां बी आसतले. आमी आसा तेंच्या वांगडा, कित्याक तेंची मनस्थिती वेगळी आसा, आमकां सगळ्यांक सांबाळून घेवपाक. मनोहर पर्रीकरांनी एक चिंतपाचें, प्रताप सिंग राणी 19 वर्सां मुख्यमंत्री आसलो, 70चो विकास करूंक ना म्हणणारो हो IITचो मनोहर पर्रीकराक उत्तर 70चे जनतेन दिला. की काँग्रेस आपल्या खंयच्याय फंक्शनाक भक्कम पेडे कित्याक हाडटा. आनी हाचें उतर आमकां खुद्द चीफ मिनिस्टरान दिलां. जाणटे खाताय, जाणटे दातांक त्रास पडना म्हणून. जाणटे सदां हॉस्टेलांत गेले जाल्यार भक्कम पेडे सोदता. हांव तांकां विचारलें कारण कितें काय म्हणून. भक्कम पेडे सॉफ्ट आसता, दांत म्हणटा ते त्रास जायना. लाडू बिडू घट आसता. कितें बरयता बी हेचो कितें बरयता बरं एक आमचे करया मरे केन्ना म्हणजे केन्ना आतां हांवें अर्दें ड्राफ्ट करून दवरला.
2 दीस म्हाका जाय खंय भायर या वचून बसया थंड जाता ह्या म्हयन्या तू फातोर्डा मॅच बी पळोवपाक गेल्लो टिकेट काडून? हांवें सदांच सांगलां मॅच म्हणटा ती फक्त टीव्हीर पळोवपाची, लायव्ह पळोवपाची. स्टेडियमार वचून कोण रे बेश्टो तकली मॅड करून घेतलो. दुसरें म्हणजे टिकेट काडली काय मॅच जातली काय ना हेजेर सुद्दां दुबाव आसता. म्हणून हांव केन्नाच टिकेट काडिना. हांव मॅच म्हणटा ती घरान पळयता. आनी वाळपय इलेक्शनाक कितें मातशें चडूच व्हडलें सोडलां मरे. जिखता तो उलयता, जिखना तो ओगी रावता, असो हो संवसाराचो नियम आसा. तुमी जिखलेले जाल्यार तुमी उलयतले आसले, आमी जिखले म्हणटा आमी उलयतात. हांवें सदांच सांगलां जो जिखता तेजेंच पिकता. एक्झॅक्टली हे फंड रेजिंगाची कितें भानगड? फंड रेजिंग म्हणजे तशें कांयच एक्चुअली ना. ते बेश्टेच मिडियान सामको प्रोपगांडा करून उडयला. हांव आत्तां अवय महाराष्ट्राचो पयलींचो CM विलासराव देशमुखाक सुद्दां तेंच सांगतालो की केन्नाच मायक चालू आसतना प्रेस कॉन्फरन्सा कडेन बेश्टे ह्यो त्यो खबरी करपाक जायना. कितें भाई कितें top of the world, yes. आणि इश्टानो याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन हांगाच सोंपता. तो एपिसोड हांगाच सोंपता. मेळोया फुडल्या आयतारा परत 7:30, 9:30 आनी 11:30. तोपर्यंत तुमकां कितें सांगपाचें आसा जाल्यार features@prudentmedia.in हाचेर तुमी म्हाका मेल करा आनी सांगा तुमचे सजेशन्स आनी कितें आहा ते. आनी तोपर्यंत तुमकां म्हणटा हांव देव बरें करूं आनी हांव लागता दुसऱ्या फुडल्या एपिसोडाच्या तयारीक. तुमी बरे भशेन विकेंड एन्जॉय करा आनी बरे भशेन रावा. बाय बाय. मेळोया. बाय. Just imagine.